साखर कारखानो गोयचो पयलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यांनी हो साखरेचो कारखानो सुरू केलो। एक व्हडा आवेसान, एक व्हडा उमेदीन गोयचो फुडार बरो जातलो, रोजगार मेळटलो, शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन मेळटले ह्या आवेसान तांच्यांनी हो कारखानो सुरू केलो। आणि ताच्या नंतर आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांच्यांनी तेका आनीक प्रोत्साहन दिले। शेतकऱ्यांक आनीक प्रोत्साहन दिवपाक तेणेय ह्या साखर कारखान्यांक वांटेकार जाले, तेंच्यांनी तेका मोटिवेट केलो। पण आयज आमी पळयता की हो संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाक एक नोटिफिकेशन येयल्लें आसा, एक सर्क्युलर येयल्लो आसा आनी तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इश्यू केल्लो आसा। तेंच्यांनी गोंयचे जे पोल्युशन बोर्ड आसा तांकां डायरेक्ट केला की हो कारखानो बंद जावपाक जाय, कित्याक थंयसर धुवराचो आनी उदकाचें प्रदूषण जाता। आनी तेंच्यांनी फाटल्या वर्सा 1 जुनाक हें कळीत केल्लें की थंयसर यंत्रणा बसोवंक जाय, जे प्रदूषण जाता तेचेर बंधन घालपाक यंत्रणा बसोवंक जाय आनी तेका फक्त 60 लाख पडटाले। 2017 जुनाच्या म्हयन्यान हे तांकां सांगलेलें की ही यंत्रणा हांगा बसयात, पण ती बसली ना। 60 लाख ही रक्कम खूब कमी आसा। आमी पळयता गोंयच्या आमदारांचेर, गोंयच्या मंत्र्यांचेर, तेंच्या आरोग्याचेर कोटींनी रुपया खर्च जाता, पण आमच्या स्वाभिमानाची गोंयची ही साखर कारखानो जो आसा तेका तेचे आरोग्य बरें दवरपाक तुमचे कडेन 60 लाख ना। हो प्रश्न आमकां पडटा की हे काम कित्याक तुमी केलें ना, जेन्ना तुमकां खबर आसली की हो साखर कारखानो प्रदूषणाच्या नांवार बंद पडोंक शकता, तो तुम्ही साल्वार करपाक जाय। आयज पासून साखर कारखानो चालू दवरपाक सरकाराच्या वाटेन प्रयत्न कितें जालो। सरकारान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, जो सहकार मंत्री आसा, तेंच्या पर्यंत हो विषय पावयल्लो काय, आनी पावयल्लो जाल्यार आमच्या मंत्र्यांनी हेचेर कितें खबरदारी घेतली, आनी खबरदारी घेवंक ना जाल्यार ती कित्याक घेवंक ना, कित्याक ते बेजबाबदार जाले, कित्याक तेंच्यांनी हेका महत्व दिलें ना। फक्त आपणाक खाती खंयची मेळटली, पैसे कितले मेळटले, फायली खंयच्यो मुखार वयतल्यो ह्योच पळोवंक तुमी उरले काय गोंयचे जे प्रश्न आसा त्या प्रश्ना कडेन तुमचें दुर्लक्ष कित्याक जालें हें उतर तुमी दिवचें पडटलें। आयज ह्या साखर कारखान्याच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच ऊस उत्पादक शेतकार भाव आमचे कितलेच आपणाचें पोट भरतात। जवळ जवळ 1200 ल्हान व्हड शेतकार हो ऊसाचो धंदो करून ह्या कारखान्याच्या माध्यमांतल्यान आपणाचें पोट, आपणाचो घराबो चलयतात। तेंचे आयज कितें जातलें, तेंचो फुडार कितें जातलो, आमच्या कारखान्याचो फुडार कितें जातलो, हो एक गंभीर ज्वलंत प्रश्न गोंया मुखार उप्रासलेलो आसा। आयज हो आमचो कारखानो बंद पडोंक जायना ही आमची मागणी जावन आसा। जे कितें करपाक जाय ते गोंय सरकारान ताबडतोब करचें आनी आमच्या संजीवनी साखर कारखान्यांक संजीवनी दिवची, जेणे करून गोंयचे जे कश्टाळू शेतकरी आसा, जो ऊसाचो धंदो करतात, आयज तेंचो ऊस लागवड जाल्ली आसा आनी सीजन चालू जावपाचो आसा, वो ऊस ते कारखान्यांक घालपाचो आसा, ऊस आतां खंय घेवन वयतले।